हरे कृष्णा अंगेले सग बांधवांके मिगेने दंडोत प्रणाम्स आज आमगेने सेशन आमका एक भजन म्हणून स्टार्ट करूया शुरू करूया त्याचं नाव नवगौरवरव सर्वभौम भट्टाचार्य म्हणून ग्रेट डिवोटीन कंपोज केलेलं एक अष्टकथे श्री चैत्र महाप्रभू भजन म्हणून आमका सेशन स्टार्ट करूया नव गौरवरम नव पुष्पसरम नवभावदरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधाविलसच्छुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनार्तननागरराजकुलं पुलकामिनी मानसलास्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं करतालवलं करकण्ठरवं मृदुवाद्यसुगीतिकया मधुरं निजभक्तिगुणावृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भावोचितं तनुध्यानस्थितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसं जगता जीवनं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवगौरवरं नवपुष्पसरं नवभावदरं नवलास्यपरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् हरे कृष्णा आज आमगेल्या स्पीकर पासून एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिवं प्रयत्न करता हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी त्यांनी गुरगाव असे त्यांनी हिज होलीनेस जयप्रतिक स्वामी महाराजाला डिसायपल त्यांनी थंग इस्कॉनांतू वेरी ऍक्टिव्ह बुक डिस्ट्रीब्यूटर त्यांनी भागवतपूर्ण कोंकणी तुमका कळता सगळ्या की भारी लाईक सेशन दिता एकादशी सेशन दिता भजन आणि कीर्तन अंतू त्यांनी सेवंत त्यांनी ऍक्टिव्ह आणि कोंकणी प्रीचिंग अंतू त्यांनी ड्रामा अंतू मस्त मस्त रोल्स ये करता सपोर्ट रोल्स करता वेरी वैब्रेंट एंड एक्टिव टीचर तंगना ऑफिशियल नेम माया कमत म्हणता इनिशिएटर नेम तंगना हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी आज आम्ही मथुरा माता देवकी माताजी का स्वागत करताय एंड धन्यवाद दिताय आई आमका ये भारी लायक सेशन आमका ऐकूत ओके माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा आता साधारण पूरा इस्कॉन तो एक गौर पूर्णिमा एक 15 दिवस दखून पूरा गौर कथाची चलता असता
सकड इतली गौर कथा ऐकून इतली भक्ती तू भापरस जाताची पुरा इस्कॉन देवस्थानात पुरा गौर कथा सो आम्ही आजी हा एक सान आम्ही गौरांग प्रभू उडगास कोरिया तुम्ही म्यूटार असून म्हणेत सुलभ एक पद हम म्हणता सो गौरांग प्रभू का नमस्कार करता गौरांग प्रभूले मूर्ती धळा यद्रा हाडताची ह्या हाव म्हणता असं भज गौरांगो कह गौरांग भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांगो कहो गौरांगो लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांग कह गौरांगो लह गौरांगेर नाम रे ए जना गौरांग भाजे ए जना गौरांग भाजे ते हमारा प्राण रे ए जना गौरांग भाजे से हमारा प्राण रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे गौरांग बोलिते गौरांग जपिते गौरांग बोलिते गौरांग जपिते दुखेर अवसान रे गौरांग बोलिते गौरांग जपिते दुखेर अवसान रे गौरांगो भज गौरांगो लह गौरांगेर नाम रे गौरा 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 गौर हरि गौरा 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 गौर हरि राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे हरे कृष्णा आजचे सेशन सची माता आणि
विष्णुप्रिया देवी तिगेल विषयांत थोडे उल्लचाक हांव प्रयत्न करता. सुरेख मंगलाचरण करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणगुणातानितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणलिता शिवशाखामितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. म्हाका हे एक अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी पूरा सदस्याक आमगेले धन्यवाद आनी अनंत अनंत नमस्कार. ये अशी ये आज उल्लो कामून कती जो हांवें अपास अपास हे गौर लीला गौर कथा अपास हांव ते वाजून आपोस मिगेल मेळना तो रिफ्रेश जाले त्या खातीर मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही तुमगेल बिझी शेड्यूलान तुम्ही जॉइन जालेला तुमकां मिगेला अनंत अनंत धन्यवाद आनी मिगेल कोटी कोटी नमस्कार. आता सची माताले काणी जो विष्णुप्रियाले ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಜಾಲರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ತಂಗೆಲೆ लील नाशी या ತಂಗೆल विषय उल्लेखक जैन तुमक निशा परो माताजी कसने सची माताल काण सांगते की चैतन्य महाप्रभु काण सांगता विष्णुप्रियाले काण सांगते की चैतन्य महाप्रभु काण सांगता म्हणको तुमको दिशा परो जाल्यार चैतन्य महाप्रभुले लीले तू तांगेले काणी येता. साधारण आम्ही सांगताची खंयची एक सक्सेस मागशी तांगेले बायल ना अवसुले रोल असता म्हूण तशीची ह्या चैतन्य महाप्रभू जीवनांतू तागेल अम्मा आनी तागेल बायलेले रोल भारी इम्पॉर्टंट ते आम्ही कशी म्हणून पळया. आता हा फर्स्ट विष्णुप्रिया देवीले विषय सांगता. अंतु श्लोक असा श्री सनातन मिश्रो यद्पुरा सत्रादितो नप विष्णुप्रिया जगन्माता यत्कन्या भू स्वरूपिणी म्हणून सांगता. कसं म्हणणार ही विष्णुप्रिया बदची ती भूदेवी जगन्माता आणि कोणी नाही चैतन्य महाप्रभु साक्षात देवोत्तम परम कृष्ण परम पुरुष कृष्ण म्हणताना तागेल बायल जावन येवची तिवे जगन्माता भूदेवी असताची. सो कोण चैतन्य महाप्रभु पूरा आनु अम्मा तेगेल सका तेगेल पार्षद पूरा जन कृष्ण लीला तो आशिलेची पुराई जाल्यार एक कसं म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभु लीले पूरा जन ये सन्यासी भक्तावतार आशिल्ले निमित्त पूरा जन जेंट्स जावन दल मनीस जावन तांगे लील करूक आयल्यांचे. तशीच ही विष्णुप्रिया देवी ती भूमाता ती जगन्माता चैतन्य महाप्रभुक बायल जावन आयल्या. ती सांगताची ती सत्यभामाची ती विष्णुप्रिया म्हणून. आणि सत्यभामालो आन कोण सत्राजितूची सनातन मिश्रा ते विष्णुप्रियाले आनु सनातन मिश्रा तोची सत्य कृष्ण लीला तू सत्राजित जावन आशिल्लो म्हणून सांगताचे. आणि तुमको गोत्तस म्हण की चैतन्य महाप्रभु कोण देवोत्तम परमपुरुष तोची कृष्ण तशी या नवद्वीप धाम म्हळ्यार तांगेले लीला शक्ती लीला क्षेत्र
इला क्षेत्र जास्त आशिल्ले निमित्त पुरा जन हांगा नवद्वीप धामांतू येवन आसताची. साधारण चैतन्य महाप्रभू का लक्ष्मी प्रिया म्हणून सुरी फर्स्ट बायल असता. ती चैतन्य महाप्रभू वाडीक जातरी तो प्रचाराकनी सकळ वता तेन्ना चैतन्य महाप्रभू विरहनाची सांगताची विरह म्हळ्यार एक सर्प तिका चाबलो म्हणून सांगताची. केलो जन सांगता तिका सर्प चाबलो तशी ती लक्ष्मी प्रिया मेल्ली म्हणून सांगताची. भक्त जन सांगताची चैतन्य महाप्रभू नाशी तिका विरह जाता यो मिगल बामून नाम म्हणून ते विरहान ती मेल्ली म्हणून एक भक्त सांगते अशी सांगताची. तिने लक्ष्मी प्रियान मर तरी सची माताक दिसता मिगल पुताक अनेक भाडी कोरका म्हणून की विष्णुप्रिया केदनाही ते गंगा तटारी गंगा स्नान करू येत आशिल्ली. सची माता केदनाय पळयत आशिल्ली. सची माता के विष्णुप्रिया पळोवन भारी खुश जाता. तिगेल नय विनय गुण भक्ती गौरव दिवचे मालगड्यांक हे सकून ही मिगेल सून जाला चांग आशिल्ली म्हणून तशी दिसता. तशी सनातन काशीनाथ भट्ट सांगता सनातन मिश्राक तू विष्णुप्रियाक ये निमाईक तेन्ना चैतन्य महाप्रमाणाची निमाय म्हणताची. निमाय पंडिता देवन वाडीकर ना विश्वंभर म्हणताची. विश्वंभराक देवन वाडीकरी म्हणून सांगता. तशी जायत म्हणून ओपता सनातन मिश्रा. त्या चैतन्य महाप्रभू वाडीक एका खर्च केलेलो कोण म्हळ्यार वाडीक अशी जात की 10 दिवसा वाडीक गम्मत वाडीक जाता. तो वाडीक खर्च केलेलो मनीस बुद्धिवंत खानान खर्च करता. ती चैतन्य वाडीकेची एक व्हडली एक्सप्लेनेशन आसा. तशी जांगेर खाण जेवण पुरा सकट तितले गमत तो बुद्धिवंत खान वाडी करता. तेन्ना सांगताची हे चैतन्य महाप्रभू आणि विष्णुप्रियाली जोडी पळोवन सांगताची की ओ हानी एक लक्ष्मी नारायणाली जोडी आसाची ना राम सीताल जोडी म्हणके आस ना रती हनुमंताल जोडी म्हणके आस म्हण पुरा जन होगस तितली चंद दिसता की दोग जनाली जोडी. जाल्यार कसन जाता ही तिका 16 years 15-16 years म्हणतना चैतन्य महाप्रभू तागेले 24 years सारी संन्यास घेता. तो चैतन्य महाप्रभू तागेले अन्नाले श्राद्ध म्हळ्यार वर्साचे वर्सांतिका करूक कटक गय आवत वचून आसता. थंय ईश्वरपुरी मेळटा. ते ईश्वरपुरी संन्यास दीक्षा घेवन येता. ते पळोवन विष्णुप्रियाक दुःख इतले जाता की तिगे हांव कसला मरली म्हणून तशी फील जावन ते नमने रडता नाल्यार पूण ते नमने रडता. जाल्यार कसं करू जाता काय करू जाना. तशी ते सैसून घेता आनी ती गेले जीवन वरलेले जीवन ती काढता. कशी काढता म्हळ्यार त्या जीवन तिका भारी भयानक भयंकर कष्ट जाता. चैतन्य महाप्रभूले तिगेले विरह चैतन्य महाप्रभू सोनू वांचे तितले कष्ट जाता. जाल्यार ती सैसून तिगेले मायंगेल ओटू सची माता ओटू ती जीवन काढता. सकाळी काळोख आसतनाची वचून गंगा स्नान करून येवचे. अशी सांगताच की सूर्यचंद्र समेत तिक पळयनाच की सकाळी तिने गंगा स्नान करून येत तर घरा भितरीचे तसल नमने तपस ती गेल्या. तशी ती राबची के मेरे सची माता सेव करता शिलके. सची माताने खाऊन वरलेले तिने जेवचे शिलके आणि ती अशी जप करते की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अशी जप करचे. आणि एक खाली एक पॉट असते तांदळाचे एक पॉट असता. तांदूळ एक पॉट एक तांदूळ ते खाली पोटा घालचे. अपास हरे कृष्ण 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 हरे हरे म्हणारी पुरा तिने
16 सिलेबसाचे मागीर 32 जातरी तशी लॅक करून घालचे तांदूळ म्हळ्यार 2 पोट दवरचे एक तांदूळ आशिल्ले पोट एक खाली पोट एक तांदूळ तांतू घालचे तशी तिने तांदूळ ते ಒಟ್ಟು करून कितू तिगे चांटिंग केलेले ते ಒಟ್ಟು करून त्या शीत शिजोवन त्या चैतन्य महाप्रभू ऑफर करून भोग करून मागीर जेवचे शिल्के तसल नमने तिगेले भक्ती चैतन्य महाप्रभू विग्रह आजीची थंय नवद्वीपांत आसा तिने पूज केलेले विष्णुप्रियान पूज केलेले विग्रह थंय आसत ह्या केन्नाय ही केले विष्णुप्रिया दर्शन कोणाकय जायना ती भायर येवची ना जाल्यार श्रीनिवास आचार्य केन्ना तिका पळोवचें येता आशिल्लें श्रीनिवास आचार्य तो तिगेले केन्ना डेली रुटीन दिनचर्या कशी ती करता म्हण पळोवचें आशिल्लें इवन ती न्हिद नाशिल्लें न्हिदोचें ना सगळे दीस हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे फकने तिका दोळे आड करता म्हणजे नेल्यार तिने पडचें आशिल्लें तितले तसल नमने तिगेले एक तपस्सू तशी नमने तिगेल्या बामणाले विरह तिगेल बामणाक सोडून तिने सक्कड तिगे जीवन म्हणले हरे देवाले भक्तीन तू ती काढता हांत सांगता की महाप्रभू कितले पण हरे कृष्ण महामंत्र जप करता अशें म्हळ्यार लॅक करूंक आमकां जायना तशीच ही विष्णुप्रिया कितले पण ती हरे कृष्ण महामंत्र सांगता आशिल्ली दीस रात्र कितले पण सांगता म्हणून सांगू जायना आता आमी रामाल काणी पळयल्यार राम केन्ना सीता हांगा आसता रावणा लागी आसता तेन्ना हांगा तो यज्ञ करतना एक स्वर्ण सीता दवरून ताणें यज्ञ केलेले तशीच हांगा सांगताच की तेच इन रिटर्न हिणे कशी रामान सीत नाशी ताणें विरहन एक स्वर्ण सीत दवरून ताणें यज्ञ करता आशिल्लो तशीच ह्या चैतन्य लीलांत तेच सीता देवी तीच विष्णुप्रिया विष्णुप्रियान चैतन्य महाप्रभूले विग्रह दवरून तेणे जपयज्ञ म्हळ्यार ह्या जपयज्ञ तिणे केल्लो म्हणून भक्तजन सांगताचे ते विग्रह आणखी आसा आता आमी हे विष्णुप्रियाले देखून आमी कसं शिकूका म्हळ्यार पळय आयिल्ल परिस्थितींत आमी एडजस्ट जावची की आमी कॉम्प्रोमाइज करची की आमगे लायफ आमी त्या मेळणी ह्या मेळणी तशी मेळणी म्हणत जाल्यार भक्तीन तू कॉम्प्रोमाइज करू ना भक्ती मात तिणे करेक्ट चुक्कनाशी केली तशी आम्ही तशीच या विष्णुप्रिया म्हणजे चैतन्य महाप्रभूले उडगास कोण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद म्हणून त्या खातीर सुरेश सांगून चैतन्य महाप्रभूक मागून आम्ही जप करचे तशी आम्ही तशीच आमगेल कसले परिस्थिती असो कष्ट असो दुःख असो दुःख असो कसले समस्या असो जाल्यार आम्ही जप करचे मात सोडूक नज ते फर्स्ट सांगतना प्रभुपाद गुरु भक्तजन पुरा सांगताची आमगेल आध्यात्मिक सक्सेस मेन डिपेंड आमगेल जपा वयरी चॅन्टिंगा वयरी फोकस करका 100% आम्ही मन दवरून जप तरी केले जाल्यार खंडित आम्ही आध्यात्मिक प्रगती जाता म्हणून सांगता तेच आमी विष्णुप्रियाले जीवनान आम्ही शिकूका जाल्यार कसल परिस्थिती जाल्यार आम्ही जप सोडू नज म्हणून आता आम्ही थोडे सची माताल विषयी सांगया सची माताले विषयी सांगता आता सची माता आई तिवई जगत स्वामी चैतन्य महाप्रभू कृष्ण परमात्मा तक्काची अम्म जाव का म्हूण जाल्यार ती कोण आसता ते आम्ही पळया सांतू सची माता तिगेले फुडले ती एकी धूव असता निलांबर चक्रवर्तीले आणि तिका 2 जण भाव असताचे तांगेल नाव योगेश्वर आणि रत्नगर्भा म्हणून कृष्ण लीलांत निलांबर चक्रवर्ती कोण आशिल्लो म्हळ्यार सुमुका म्हळ्यार एक ग्वाल आशिल्लो सुमुका तोची
आमगेले यशोदा मैयाला आन आशिल्लो. तो यशोदा मैयाची ही सची माता आणि यशोदा मैयाला आनू सुमुख आशिल्लो. तोच सुमुख नीलांबर चक्रवर्ती आणि पाताल देवी ती वेळी सची पाताल देवी सची माता असली अम्म आशिल्ली कळ्ळो. ती वेळी त्या कृष्ण लीलांतू यशोदा मैयाली अम्म जावन आशिल्ली. आणि जगन्नाथ मिश्रा सची माताला बामणून सांगताची अशी की कशी देवकी आणि वसुदेव कृष्णाला आनंद जावन आशिल्ली तांनीची सची माता आणि जगन्नाथ मिश्रा म्हणून सांगताचे. आणि सांगता कसं म्हणल्यार देवकीने वसुदेव मात्र नाही सुतपा प्रश्नी आणि सुतपा आणि तांणी पुरा देवकी वसुदेव पुरा हांगेल शरीरांतू तांणी अवतार जालेलींची म्हणून सांगताचे. आम्ही कृष्ण लिलांतू ऐकताचे कशी देवकी कृष्णाका गर्भ कशी धरता म्हणून. वसुदेवाला हृदयांतू कृष्ण फस्ट येवन मागीर ते हृदयादकून देवकीले गर्भांतू कृष्ण वता म्हणून. तशीच सची माताका कशी कृष्ण लीलांतू देवकीले स चेडू मरताची मेरे सत्ता चलो बलराम जावन सत्ता गर्भ अट्टा गर्भ कृष्ण जाता. तशीच अंतू या चैतन्य लीलांतू सची माताका 8 चेले चेडू जावन मरताचे. 8 चेडू मागीर 9वाचो चेल्लो विश्वरूप तोच बलराम अवतार विश्वरूप जाता. मागीर धांची चेडू यो विश्वंभर ताका मोगान निमाय म्हणून आपयता आशिल्लीची. तशी तेन्ना यशोदा माता कृष्णा गर्भा दोन असताना सांगताच की यशोदा माता इतली तिगेले एक तेजू इतले तिक प्रकाशू तिगेले आशिल्ले देवाक स्वतः देवाक गर्भा दोन असताना ती माता इतले प्रज्वलित जात आशिल्ली की सांगचे जायना की. मागीर पुरा देवी देवता येवन स्तुती करता आशिल्ली की म्हळ्यार देवोत्तम परमपुरुषा कृष्णाक गर्भांत दोन आशिल्ले मातेक स्तुती करता आशिल्ली की. तशीच सची माता चैतन्य महाप्रभू गर्भा आशिल्ले तेन्ना पूर जन देवी देवता येवन स्तुती करता आशिल्ली की. तशी 12 महिने जाल्यार ही चैतन्य महाप्रभू जनन जायना. हे कसं जनन जायना म्हळ्यार नीलांबर चक्रवर्ती ज्योतिष असता सांगता चांग शुभ घडीक तो वेट करता असं म्हणून सांगता सची मातानी पुरा जन मस्तू चिंतीत जावन सामके चेडू जाय मागीर शुभ घडीगा फाल्गुन मासाचे पूर्णिमा दिवस चंद्रग्रहणा वेळेरी चैतन्य महाप्रभू जन्म जाता. सची माताका भारी संतोष चेडा लक्षण पळोवन भारी संतोष जाता. पूर जन ह्या चेडू एक विशेष रूप विशेष रीत म्हणून चेडाले पुरा देह लक्षण शरीर लक्षण चंद कमला म्हणके दोळो चंद आजानुभाव दीर्घ बाहू आणि गौरांग वर्ण हे सकट पळयतना चेडाक पदे पदेची जन पुरा सकट पळोवच्या येता की देवी देवता मनुष्य रूप जावन कशी कृष्णा पळोवच्या वता तशी पुरा देवी देवता पुरा चेडा पळोवच्या येता की. तशी सची माता हे चेडाक भारी मोगान निमाय म्हणून सांगून मोगान होड करता. अंतू काणी कितली की चैतन्य महाप्रभुली काणीशी दिसता तुमकां सांगतना जाल्यार सची माताले ते चेडा वटू मोग कशी आशिल्ले म्हळ्यार ह्या काणी वटू आमकां कळटा. एक पंत कसं करता चैतन्य महाप्रभू एक सान सुण्या पेट्टा घेऊन येता. त्यांची मात सांगता नाका ते सुण्या पेट्टा नाका खेळची नाका म्हळ्यार ऐकना ते. सची माता सांगल्यार ऐकना ते सुण्या पेट्टो खेळता म्हणून. तेन्ना ते सुण्या पेट्टो सची माता धांवण सोडतके हो चेडू खंय गेले सुण्या पेट्टो खंय गेले म्हणून सुदीत के रडतके
सुदूच्या वतके चैतन्य महाप्रभु निमाय चैतन्य महाप्रभु ते जाय निमाय विश्वंभर सुदूच्या वत ते इंकी मार्केट आल्या गी त्या सुण्या पेट्टो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून म्हणत शिल्के तसं म्हणायचे चैतन्य महाप्रभू कोण संघ येता चैतन्य महाप्रभू कोण दर्शन येता पूर जनताने हरी नाम हरी संत हरी हरी म्हणताची म्हणाल्या हे एक सान काणीनं कळता अनेक म्हणता कसं देता तुमको गोतोच चैतन्य महाप्रभू सान असताना रडताना पूर जन सची माता आणि कशी जल सुद्धा सुच जाय ना आशिल्या मागीर सगळ्यान हरी 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 म्हणून म्हणताना हरी म्हणताना चेडू नुत निदत आशिल्या तशीची एक म्हणता कसं जाता जगदीश पंडित आणि हिरण्य पंडित म्हणून भक्त असताचे वैष्णव एक दिवस चैतन्य महाप्रभू रडता 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 कसं केलं रे रडण्या बंद करा तो सांग कसला रडतं म्हणून सची माता निमगेल्यार सांगता आज एकादशी ते जगदीश पंडितांनी हिरण्य पंडिताला घरकडे देवाक मस्त सकड भोग केला ते म्हाका जावका म्हाका खावका हा तेन्ना हे हक्क कशी कळल्या बा हक्क कशी कळली म्हणून गोतना तेन्ना वचून तांगेले घरकडे वचून जगदीश पंडितांनी हिरण्य पंडिताला घरकडे वचून निमगेला तांनी वैष्णव तांनी इतले दयाळू इतले प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करच्या केन्ना तांणी तयारीची सांगताची हांव एक लेक्चर ऐकलेले केन्नाय अन्न म्हणले वांचे अन्न विक्षा नाके तसल वैष्णव जन असतं अन्न म्हणले वांचेची म्हणून तशी तेन्ना तांणी हाणू पुरा भोग हाणू हाका चैतन्य महाप्रभू कधी ताका चैतन्य महाप्रभू भारी खुशी जाता पुरा थोडे थोडे पुरा खावन ते महाप्रसाद तांकां दितके तसे सची माताका भारी खुशी जाता अशीच सची माता लागी पुरा हानी ते नवद्वीपाचे चिल येवन सांगताचे कंप्लेंट करताचे आमकां तुगेल पूत निमाय आमकां पूज करू कसं सोना आमगेल पुरा पूजे सामान पुरा काढता ना बसता येवन मध्येन तू म्हाका पूज करा तुम्ही म्हणून बसता आमकां मस्त बाद दिता आमकां नावच्या सोना आमगेला आंगल तांडिता कसं सकड करता माता सची माताला येवन कंप्लेंट करताची तांणी पुरा कशी कृष्ण लिहिल्यान तू कशी गोपी तांगेल सकड आंगल्यांनी काडता आशिल्लो अशें सकड तांकां बाद दिता अशें तशी साधारण चैतन्य लिहिलान तू सेम यशोदा मैयाक वचून कंप्लेंट करता आशिल्ली तांणी लोणी काडली त्या काडल्या हें केल्या आमगेल गाय वासराक सोडून वासरांक पुरो दूध पिल्या आमकां गायक दूध ना अशी कसले पण कंप्लेंट दिता आशिल्ली तशीची चैतन्य महाप्रभून अशी सकड कंप्लेंट काम केल्यार लूट केल्यार आनी पुरा नवद्वीपा पुरा स्त्री येवन सची माताक कंप्लेंट सांगता आशिल्ली तेन्ना सची माता कसं सांगता आशिल्ली हा राबा हांव ताका शिकयता बुद्ध शिकयता तुम्ही वचाचे म्हणून ताणी एक तरी निमाई तू कसला तू अशी करता ना मग तसं काय करनी हांव तांणी पूज करतना विष्णू का म्हाकाची पूज करायची म्हणून हांव सांगल्या म्हणून अशी म्हणता तशीची कसं म्हळ्यार विश्वरूप चैतन्य महाप्रभूलो अण्णा तो केदनाय बलरामाला अवतार म्हणून सांगितलं हांवें तो विश्वरूप केदनाय ताका लौकिक हे भौतिक विशया वयर केदनाय आश आसना तो केदनाय आध्यात्मिक देव भागवत जप तप हांतूची इंट्रस्ट आसता ताणें केदनाय अद्वैताचार्याले घरकडे ते अद्वैताचार्य घरकडे वचून ते सत्संग हे पुरो तांतू ताणें पार्टिसिपेट करचे आशिल्लें तशीची विश्वरूप संन्यास घेता विश्वरूप संन्यास घेतरी थोडे कालान जगन्नाथ मिश्राय मरता शरीर सोडता तेन्ना सची माताक इतले कष्ट जाता की अशान पूतूय संन्यास जावन गेलो अशान बामणू मेलो तेन्ना ती एक मात्र सपोर्ट आशिल्लो चैतन्य महाप्रभू पूर लुटेनी सोणू सची मातान सांगिल्ली तशीच
पूरा सकड़ा तिगेला बैसून तिका स्वांतन दिवचकी तिका समाधान करचकी पूरा सकड़ा करता तशी एक सॉरी हांव हे मागीर सांगता ताजी पुढे कसं काणी जाता म्हळ्यार एक म्हणटा चैतन्य महाप्रभू कसं म्हळ्यार हा विश्वरूपान संन्यास जातरी ही जगन्नाथ मिश्र सांगता अयो नाका आता तो पुरा शिकील निमित्त तो संन्यास जावन गेलो आता चैतन्य महाप्रभू स्कूला पेटोवचे नाका म्हणून सांगता होय शिकून मागीर संन्यास जाल्यार वेदांत तत्व पुरा सकड शिकून होय संन्यास जाता तेन्ना सची मात सांगता कशी तू म्हणटा हाणे शिकना जाल्यार आमकां हाका चैतन्य महाप्रभू कोण चिली दिता शिकना तेला कोणी चिली दिना म्हणून सची मात सांगता तेन्ना जगन्नाथ मिश्र सांगता तू तशी लेखू नका आमगेल हाजेर आमगेल आलोचनेन आमगेल इच्छे प्रकार कसं नाही चलना पुरा ते कृष्णा दयेनाची ते हरील दयेनाची पुरा जेवचे ताका म्हण एक बायल म्हणून सृष्टी केल्यार खंडीत ती बायल मेळटा तू तशी लेखू नका ताका स्कुला पेटूच नाका ताणे शिकून मागीर ताणे संन्यास जालो म्हाका एक दीस स्वप्न पडले तो जगन्नाथ मिश्र म्हणटा म्हाका स्वप्नान तू चैतन्य महाप्रभू केस खाणू कावी वस्त्र धारण करून कमंडल घेवन वच्चे हांव पळयल्या तशें म्हण म्हाका भारी भंय दिसता नाका हाका स्कुला पेटोवचें नाका म्हणून सांगता तशी ताका स्कुला पेटना अशी घरकड बसयता घरकड बसयल्यार मस्त लुटी करचे एक त्या नमुने सकट नाकनतील काम करता ते गंगा स्नाना गेलेले पुरा दालमनशाल पुरा गमच्या तांदूळचे वेस्ट तांडचे कस सकट करता यो जगन्नाथ मिश्र तुगेले चल्या लूट सैसूचे जायना अशें तशें म्हण पुरा सकट कंप्लेंट करताचे मागीर एक दीस कसं करता जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभू निमाय वचून थंय बुरकुळ्याचे राशी प्रसाद थंय पुरा माते बुरकुळ्या करचेशिल्लो तो माते बुरकुळ्या राशी वयर वचून बसता तेन्ना येवन जेवन सची माताला येवन सांगतात पळय पळय सची माता तुगेलो पूत थंय बसला पळय म्हणून तेन्ना पुरा तोंडाक आनी पुरा सकट ते राखडा उज्जार करचे न्हू ते पुरा तोंडाक पुरा सकट करी निसाक लागला हाका चैतन्य महाप्रभू तोंडाक तेन्ना सची माता येवन निमगिता हे कसले तू हाजेर बसला ते गलीज अशुद्ध हाजेर बसला आता तू नावका जाता आमकां तेन्ना सांगता आनी हांव कसो करचें हांव हाजेर बसला तुमी काय म्हाका स्कुला पेटनाचें काय ना हांव हाजेर बसला म्हूण सांगता आतां तेन्ना सांगता कशी अशुद्ध म्हणटा आमा तूं ह्या देवाक नैवेद्य केलेले बुरकुळो देवाले विष्णू प्रसाद केले म्हण मागीर हे बुरकुळे शुद्ध जाले कशी तू अशुद्ध म्हूण सांगता म्हणून सांगता तेन्ना सची माता दिसता ओ हे चेल्ल्याक स्कुला पेटोवन जाल्यार भारी कश्ट बा आमी स्कुला पेटोवपाची म्हणून तशी मेरी नेक्स्ट सची माता ताका जगन्नाथ मिश्राला सांगून मागीर स्कुला पेटयत त्या नंतर विश्वरूप आनी संन्यास घेवचे संन्यास घेवन तरी जगन्नाथ मिश्रान मोरचे तशी फेमस एक काणी कसं म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू संन्यास जातरी सची माता मस्त दुःख जात दिका जाल्यार सैसून घेता चैतन्य महाप्रभू हांव सांगिल्लें न्हू गया वता तागेले अन्नाले वर्साचे श्राद्ध करूंक थंय वता वर्सान तिका श्राद्ध करूंक गेले तेन्ना ते ईश्वर भारतील तांगेल केशव भारतीन तांगेल दखून संन्यास घेवन येता घेवन येत तरी चैतन्य महाप्रभू एक नमुनेचे बिहेव करता तेन्ना सची मात लेखता अरे एक कसं न्ही एक नमुनेचे बिहेव करता मागीर पुता जो पिशी लागला की म्हण म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू संन्यास दीक्षा घेत तरी तो हरिनाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे म्हणटा तो एक्स्ट्रॅक्ट तो दिव्य चेतना तो वचून दिव्य प्रेमा तो वचून तो नृत्य करचे एक नमुने एबनॉर्मल बिहेवियर करचे हे पळोवन सची माताक दिसता मागीर पुता कसन जालें म्हणून तशी दिसता तशी जाल्यार ती पूर सची माता सैसून घेता आनी संन्यास दीक्षा घेवन येत तरी फर्स्ट चैतन्य महाप्रभू सची माता पळयना तेन्ना संन्यास दीक्षा घेवन येतना चैतन्य महाप्रभू सांगता हांव
वृंदावन वच्चा म्हण तेन्ना नित्यानंद प्रभू ताका कशी पूण गुप्सा न्हू शांतीपुरा घेवन येता. शांतीपुरा अद्वैताचार्य ताका घरकड घेवन येता. तेन्ना तशीच सची माताका सांगून पेटयता. म्हळ्यार मस्तू दिवस तकून सची मातान समीत ताका चैतन्य महाप्रभू पळयलेलो ना. तेन्ना सची माता येता ते शांतीपुरात. सुमार एक 10-15 दिवस ते कीर्तन प्रसादू ह्या तशी गंमत जाता. साची माता डेली चैतन्य महाप्रभूका ताका प्रीत आशिल्ले रांदप करून चैतन्य महाप्रभू खावयता सची माता. तेन्ना सची माता ताका सांगता चैतन्य महाप्रभू तू मात हांगा वृंदावन वच्चा नज तू हांगाच राबका म्हणून सांगता. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता सची माता लागी आम्हा हे तू दिलेलं शरीर न्हय हांव तू सांगेल तशीच ऐकता म्हणून सांगता. पळय कितले नमन्याची मात्र प्रेम. संन्यास जाल्यारी तागेले आम्मा सांगिल्ले उत्तर चुकना. तशीच चैतन्य महाप्रभू हांग वता खंय जगन्नाथपुरी वचून राबता. तागेले लास्ट एंड तनक चैतन्य महाप्रभू आम्मा सांगिल्ले खातीर तो केन्नाय ते जगन्नाथपुरींत राबता. जाल्यार चैतन्य महाप्रभू केन्नाय आम्माल खातीर जगन्नाथ पंडिताक पेटोवचे. नवदीप वचून आम्माक जगन्नाथ प्रसाद आनी जगन्नाथ वस्त्र ओंदी म्हणून पेटयतात. आम्माल केअर घेता आसता. संन्यास जाल्यार त्या आम्माल केअर घेता आसता. जगदानंद पंडित कोण म्हळ्यार तो एक कृष्ण लीला तो सत्यभामा म्हणून सांगताची. तो चैतन्य महाप्रभूक इतली प्रीती इतली चैतन्य महाप्रभू भक्ती आसता. चैतन्य महाप्रभू चैतन्य महाप्रभू प्रति लील ताणें सांगल्यार चैतन्य महाप्रभू स्वता आसला म्हणजे तशी सांगता शिल्के तो जगदानंद पंडित. तशीच जगदानंद पंडिताक चैतन्य महाप्रभू पेटयता. सची माताक वचून जगन्नाथ प्रसाद आनी वस्त्र आनी पुरा दिवन पेटयता. थंय नवद्वीपांत हाणें प्रति एकल्याल घरकडे चैतन्य महाप्रभू लील सांगल्यार तांकां अशें दिसता की स्वता चैतन्य महाप्रभू येद्राक राबून लील केला म्हणजे तशें दिसता शिल्के. तेन्ना सची माता केन्नाय चैतन्य महाप्रभूका प्रीत आशिल्ल्या रांदकायेनी कसन कोरून वाडचे शिल्के. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू स्वता येवन ते जेवता शिल्के. पळयाची चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथपुरी आसा जे देव स्वता येवन ते तीन वाडलेले जेवता शिल्के प्रसाद ग्रहण करता शिल्के. ते सची माता कळना आशिल्ले हे कशी खंय गेले हांव वाडलेले खंय गेले म्हणून तशें दिसता शिल्के. जाल्यार स्वताची तुमगेल्या आम्मान प्रितीन म्हाका वाडला म्हणून तो चैतन्य महाप्रभू सची माता वाडलेलो रांदप ग्रहण करता आशिल्लो म्हणून सांगताची. तितले चैतन्य महाप्रभूक आम्माल वयरी प्रिती. तशी एक सची मातान एक पण सांगिल्ले कसं म्हळ्यार या अद्वैताचार्या निमित्ताची म्हगेलो पूत विश्वरूप संन्यास जाल्लो म्हणून ते एक वैष्णव अपराध ती करता. त्या खातीर महाप्रकाश लील करतना चैतन्य महाप्रभू सांगता हांव म्हगेलो आम्माक कृष्ण प्रेम दिना म्हणून सांगता. तिणे कसं म्हळ्यार वैष्णव अपराध केला. तिणे निजातून अद्वैताचार्य निमित्त तो विश्वरूप संन्यास घेतिल न्हय. तो सुरेदकूनच ताका हे भौतिक लौकिक विषयावर इंट्रस्ट आसना. तो अद्वैताचार्य निमित्त जाल्लो न्हय. जाल्यार हिणे अद्वैताचार्य वैरी एक सांगून ते एक वैष्णव अपराध केले असता. ते खातीर चैतन्य महाप्रभू तिका कृष्ण प्रेम दिना. तिणे वैष्णव अपराधाक परिहार करपाची प्रायश्चित करपाचीच म्हणून सांगता. तेन्ना हे विशय अद्वैताचार्याक कळटा. अद्वैताचार्याक कळटरी तो सांगता ती जगत स्वामीली आम्मा जगत जननी आसना तीन मगेल वेर कसं अपराध करचे या म्हणून ताका भारी बेजार जाता. अद्वैताचार्य येवन त्या ह्या करून हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करून तो मूर्छी पडता. बोध चुकून नेल्यार पडता. तेन्ना सची माता वग्गी वचून तागेले चरण धुळी मात्याक लावन घेता सची माता. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू खुशी जाता. ओम केन्नाय वैष्णव अपराध केले तांगेले चरण धुळी आमी मात्याक घालका
म्हणून सांगताची ना तरी जाल्यार तागेले वचून क्षमी मागून आमी हांव केलेली चूक जाली म्हणून सांगून तागेले चरण धुळी आमी शिरो धारण केल्यार त्या वैष्णव अपराधा देखून आमकां मुक्ती मेळटा, परिहार जाता म्हणून सांगताची. खंयचे अपराध पशी ह्या वैष्णव अपराध केल्यार आमी भक्तींतू आमी सकल वताची म्हणून सांगता. ताका वैष्णव अपराध केन्नाय आमी कोणाक गोतनाची, कोणा वैष्णवाक कोणाक भक्ताक तो तसो अशी म्हणून सांगू नजे, कसले क्रिटिसायज करचे, कसले करचे आमी करू वचन म्हणून हे चैतन्य महाप्रभून आमकां सांगला. आमी केन्नाय भक्तांक आमकां गोतना कसल म्हणून तशें आमी केन्नाय तांगेले क्रिटिसायज करचे, फायंडींग फॉल्ट करचे, असल फॉल्ट फायटिंग असल कसले आमी करू नजे म्हणून चैतन्य महाप्रभूले हे एक लिलेन आमकां कळटा. तशी चैतन्य महाप्रभू एका सची माताक कृष्ण प्रेम प्रदान करता. तशी सची माता एक म्हणता आणि आणि आणखी सांगच्या गेलं मस्तू लील आस टाइम आसता आणखी 8:15 8:30 तनक नो प्रभू. हरे कृष्ण. येस माताजी. 8:30 तनक नो एक पंता कसं जात म्हळ्यार जगदानंद पंडित तो भारी जगदानंद पंडिताल विषय सांगता जाल्यार तो चैतन्य महाप्रभू इतले प्रीती करता म्हळ्यार एक म्हणता तो हांग वता वृंदावना वता. वृंदावन वतना सनातन गोस्वामी वृंदावनात तांणी जगदानंद पंडित एक बुरकुळा शीत करता आसता शीत तांनीची रांदप कोण जेवचे गोस्वामीच्यानी पुराण तशीचे. तेन्ना सनातन गोस्वामी कसं करता एक मुंडास की मात्याक घालून येता. ते मुंडास घालून येतना पळयता जगदानंद पंडित हे कोणाक मुंडास घालयला, कोण मायावादीले मुंडास घालयला म्हणून ताका कोप येता. म्हळ्यार ते कोप येवन तो बुरकुळाची खाणू सीता बुरकुळ खाणू उडयता. तसलं म्हणे तो जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभू मस्त प्रीती करता. चैतन्य महाप्रभू सांगिले लाईन दांटेना तसलं म्हणे जगदानंद पंडित चैतन्य ताणे जगदानंद पंडिताने मस्त चैतन्य महाप्रभूले लीला ताणे मस्त बरयला. आणि एक पण कसं जाता म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू मस्त कोप ताका चैतन्य महाप्रभू एक म्हणता तो हांव गंगा पूजे वता आसा म्हाका माल दी म्हणता. माला फुला माळ दी आणि कसं की पूजे जावके सामान दी म्हणून सांगता. तेन्ना ही सची माता सांगता राब हांव दिता ना हांव घेता म्हणून सांगता. हांव घेता म्हणून सांगून ताका मेळना. पुरा बुरकुळो पुरा आयदन पुरा काण सक्कड काण उडयता. पुरा वैरी लांबयलेले कसं की तिने पुरा फूड आयटम कसं लांबयले की पुरा काण कोपान काण उडयता. सची माता कसं उलयच म्हणून कळ्ळें. हे नमुने कोप हाका कसं लायलं म्हणून कळना. कोप येता. कोपून पुरा चल्ला आपली घर पुरा सक्कड अस्तव्यस्त करून पुरा सक्कड काण उडोवन नुत्ताची नेलारी पडता. तेन्ना ही सची माता मागीर येवन घे फुला माळा तुका पूजेक तू पूजे वच म्हणून सांगता. पूजे वता मागीर पूजे वचून हांव न्हू कोण पुरो येता. तेन्ना निमगिता हे कसं केलें तुवें अशी कसला तू कोपान अशें करता. फाल्यां तेन्ना जगन्नाथ मिश्र आयना कशी फाल्यां आमी कशी जेवची हाती पुरो तुगेलें आमगेले पुरो तांदूळ डाळी पुरो पीठ सर्व सक्कड तूं काण उडयल मू आतां आमी कशी जीवन करचें कशी खावचें म्हण सांगता. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू नेक्स्ट डे वचून येतना अवसला सची माताक दोन्ही भांगराचे नाण्य दित. तेन्ना सची माताक आश्चर्य जाता हे कशी हे खंय देखून हे भांगरा नाणी हांडीत हो म्हणून ती हे विकून पुरो सामान घेवन म्हण सांगता चैतन्य महाप्रभू. तशी कितकी म्हणता तिका
सची माता का दुड्ड ना म्हणताना चैतन्य महाप्रभू भांगरा नाण्य दिता हाण तिक तिने ते भांगरा नाण्य ते ज्वेलर वचून विकताना एक ज्वेलर ने अनेक ज्वेलर दाखवून सगळं विकचिके तिक आश्चर्य येते की ह्या कशी कशी ह्या करता म्हणाले तिक सची माता का कळे ना के ज्याला रे ती कळत की मिगेल पूत एक सामान्य मनुष्यने कसं की त्या गेलं एक शक्ती अशेच म्हणाले ती गेलं सची माता का कळता म्हणे रे हो ताक जाव म्हणत ना गेला गे हातान तो भांगरा आणणे तोची लक्ष्मीपती तोचे असताना तागेला दुडवा काही उण तशी चैतन्य महाप्रभू सची माता लोटो असं सकड मस्त सकड लिली करता ती सची माता पुत्र प्रीती कितना कशी यशोदा मैया कृष्णाना नकना ती लूटी केल्या रे तिगेल प्रीती केन्नाय कृष्णा वयर उणे जाईना तशीच ही सची माता हाणे चैतन्य कसकसन पुरा सकड केल्या रे तिगेल प्रीती माता तगेल वेरी उणी जाईना ती तितली ताका चैतन्य महाप्रभू का प्रीती करता तशी लास्ट तने समित चैतन्य महाप्रभू तिगेले केअर घेता संन्यास जाल्यारी केअर घेता आजी इस्कोना तो कितली जन सांगताची हो इस्कोना गेली वे तो संन्यास जाता तशी जाता अशी म्हणून कितली पेरेंट्स कंप्लेंट करताची ऍक्च्युअली कितली जन्म आमगेले इंद्रिय तृप्ती का आम्ही हे केला कितली अमोघलीला प्रभू तांणी पुरस्कार सांगताची इंद्रिय तांगेल पूतू ड्रंकड जावन कसकसल ह्या कोरून त्या केल्यार जाता संन्यास जाल्यार संन्यासी ब्रह्मचारी जावन हे धर्म प्रचार कृष्णाल मेसेज पुरा जनक स्प्रेड केल्या ते कितले व्हडली काम कितले वयली ह्या म्हळ्यार काम तशें आसता त्या कोणी एप्रिशिएट करनाची म्हणून सांगताची तशी सची माताना सुरेख तिने चैतन्य महाप्रभू संन्यास जाताना बेजार कोण अशें करो जाल्यार तिका कळटा तिगेल चैतन्य तिगेल पूत धर्म प्रचार करूंक आयिल्लो सगळ्यांक हरे कृष्ण महामंत्र सगळ्यांक वांची खातीर आयिल्लो म्हळ्यार ती अर्थ करून घेता आनी तिवेय ते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हळ्यार महामंत्र आनी कृष्ण पूजन करची विग्रह आराधन करची भोग समर्पण करची भक्तांक संगावतो आशिकी प्रति एक ती फॉलो करता सची माता सो हरे कृष्णा आम्ही तेंची कोरका कसं म्हळ्यार सची माता कशी चैतन्य महाप्रभू वैरी प्रीती दवरून ताका नैवेद्य करची तागेले ताण सांगिले तशीच फॉलो करची केला की आम्ही तशीच हरे कृष्ण महामंत्र जप करचो विग्रह आराधन करचो भक्तांक संग करचो हे पुरो सुकडा हाजी लिहिले ना आमगे अर्थ करून घेवका म्हणून हांव सांगता हरे कृष्णा दॅट्स ऑल आनी कोणी ऍड करचो असल्यार कोण येता सची माता विषय हरे कृष्ण प्रभू तुम्ही खंयचे ऍड करतले कराचे हरे कृष्णा माताजी काय ऍड करू ना मी चंदगयान तुम्ही कळता संगीत पास्ट टाइम चैत्र महाप्रभुली एक ऍड कोरकर एक विषय सांगता म्हळ्यार श्री चैतन्य महाप्रभू एक स्पेशालिटी म्हळ्यार कसं कष्टजानस त्या चैत्र महाप्रभू कृपेन त्या ಈಸಿ जाता अनेक जस्ट चैत्र महाप्रभू उडगा स्कोरका आम्ही so that thing which is very difficult to do in bhakti becomes very easy when you remember Sri Chaitanya Mahaprabhu because he's very merciful. Namo Mahavadanyaya. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu विश्वनगेनी जलारी कसन की easy जाना सुलभ जाना स त्या मोस्ट डिफिकल्ट जाता चैतन्य प्रभू महाप्रभू विसर जला मर्सी ना लाले थोडे आमका त्या एक पॉइंट आता म्हाका सांगूच माताजी थोडी भारी चंदकोन माताजी आई तुम्ही सेशन करणार धन्यवाद सची माता एक आयडियल मदर म्हणून सांगेता सची माता एक आयडियल मदर म्हणून सांगेता आणि विष्णुप्रिया ऑल्सो शी इज वन आयडियल वाईफ म्हणून सांगेता त्यांनी कशी तांगेल जीवन चैतन्य महाप्रभू खातीर कशी त्यांनी सॅक्रिफायस केले म्हळेले आनी तू कळटा तांगेले
तृणादपि सुनीचर तरुरपि सहिष्णुना म्हणले ताका एक एग्जाम्पल जेवन आशिल्ली तांणी दोगय म्हळ्यार आमकां ह्या काणयेन तांगेले कळटा तांगेले बिहेवियरान कळटा. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. आज आमकां